सेंट अर्थ ग्रुपाची सगळ्यांचे फेलिसिटेशन झाले. त्यांची नावं घेतली. ही उपरांत होम स्टे नावाचो सुंदर कॉन्सेप्ट काय दिसा पयलीं आमच्या सरकारान जाहीर केलो. ताचे ग्रँट डिस्बर्समेंट मिसेस स्नेहल मळकर्णी, नीरजा रेसिडेन्सी, सत्तरी, नॉर्थ गोवा. हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपाचीच नांवां घेत आशिल्ले. हांगा खूब जाणां आशिल्लीं, पूण रोहन सराक खंयच्या खातीर एक ती बायल मनीस आयला आनी खंयच्यान आयला ते सुद्दां तांकां खबर आसा. हाच्या खातीर तांकां ताळ्यो पडटा. कित्याक जे करता ते मना पासून करता आनी म्हणून सगळ्यांची नांवां आनी तांचें कारण खबर आसता. स्नेहल मळकर्णी, नीरजा रेसिडेन्सी, सत्तरी, आणि मारिया सोनिया लूड्स कार्वालो, कोझी होम, पोंडा. तसेच वदून आम्ही जी एंटरप्रेन्युअर्स आशिल्ली स्टार्टअप तातूंतली एक एंटरप्रेन्युअर येवंक नाशिल्ली ती आतां पावल्या. श्रीमती विजया जोसेफीन पायस, फाउंडर ऑफ विथ गोवा. विजया पायस. आणि गोंयकार डिजिटल वर्ल्ड LLP, सिया शेख. खऱ्यांनीच तुमकां सगळ्यांक आमी सलाम करता की तुमी नवीन कितें तरी करपाचें धारिश्ट केलें. कित्याक खूब फावटी दुसऱ्यान केल्यार बरें दिसता तें, पूण आपूण करपाक पयलें पावलूच घालपाक कोण सोदिना. पूण हांच्यांनी तें डेरिंग केलें आनी खूब मेहनत लागता कितें सुरू करून तें वाडोवपाक. जाल्यार ही सगळी आमची बायलां आसा ती मेहनत करता आनी मुखार करता. हाजो सगळ्यांक अभिमान आसा. थँक्यू सर. सगळ्यांनी बसका घ्या. एकदा जांचे जांचे सत्कार जाला सगळ्यां खातीर आमी जोरदार ताळयो वाजोवया. सर आनी एक ती आयिल्ली आसा, पण तुमी जेन्ना उलोवपाक उबे रावता तेन्नाच आपयता. IT डिपार्टमेंट आणि ट्युरिझम डिपार्टमेंट हांच्या जोड पालवान सेवा पखवाडा निमतान हे सत्कार आणि आयची ही येदी व्हडली कार्यावळ हांगा सादर जाता. तुम्ही जाणाच की पर्यटनाक एका वेगळ्या पावंड्यार व्हरपी अशे पर्यटन मंत्री आमकां लाभल्यात. तशेंच IT खात्या खातीर घर घर फायबर, ग्रामीण मित्र, तशेंच फ्री पब्लीक वायफाय हॉटस्पॉट्स सगळ्या जाग्यां खुबशा जाग्यांचेर सरान अवेलेबल करून दिला. तशेंच SC ST भुरग्यां खातीर जाणी खूब बरे मार्क घेतले. गुणेस्त भुरग्यां खातीर लॅपटॉप फ्री डिस्ट्रिब्युशन अशेंय बी IT खातें करता आदरणीय रोहन सर हांच्या मार्गदर्शना खाला आणि डिरेक्शन खाला. तर अशा प्रकारचे बरेच बरे काम सगळ्यां खातीर करपी अशे आमकां मंत्री मेळिल्ले आसात. आमी ताळ्यांनी तांकां उलोवपा खातीर येवकार दिल्या आनी ताच्या पयलीं तांचे लागीं मागता की कुवा बोटॅनिकल्सची आमच्या मध्ये आयिल्ले आसात एंटरप्रेन्युअर. तांचे तुमी सत्कार करचो. आयेशा अनिल मड्डावकर, फाउंडर ऑफ कुवा बोटॅनिकल्स. थँक्यू सर. तुम्ही उलोवपाचें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज सेवा पखवाडा जे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आणि डिपार्टमेंट ऑफ IT च्या जोडपावलान आयोजित करून हाडला. त्या कार्यक्रमाक हांव व्यासपीठार उपस्थित आमचे टुरिझमाचे डिरेक्टर बाब केदार नाईक,
IT डिरेक्टर बाब कबीर शिरगांवकर, MD गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बाब कुलदीप पारोलकर, आमची पेना दी फ्रांक साल्वादोर जिमूची ZP बाय कविता कुपेश नाईक, आमचो साल्वादोर जिमूचो एक सरपंच बाब संदीप साळगांवकर, पेंगी फ्रांकची तो आमचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, तशीच सुरपूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, हांगा उपस्थित आमचे सगळे पंचायतचे उपसरपंच, पंच मेंबर, भारतीय जनता पार्टी मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब, जॉईंट आमचे सेक्रेटरी बाब शेट्टी, तसेच बाकीचे सगळे परवरीचे ज्येष्ठ नागरिक, परवरी फेडरेशनाची अध्यक्ष बाय हरिना मोरायस, हांगा जमिल्ल्या व्हड संख्येन आयिल्ली सगळी म्हज्यो वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान रिप्रेझेंट करपी म्हज्यो भयणी, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणी, पयले सुवातेर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ IT हांकां दोगांकूय शाबासकी दिता की तांणी बरो सक्सेसफूल कार्यक्रम आज घडोवन हाडलो, जातूंतल्यान तुमकां हे व्हड संख्येन जेन्ना पळयता हो व्हड सागर पळयता तेन्ना आमचे नरेंद्र मोदीजीचे विचार आयकता आसतना आमी त्या विचारान वाटचालीन आसा हें सांगपाक खंयच आमी कमी पडूंक शकना. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर सेवा पखवाडा म्हणजे लोकां खातीर सेवा, लोकांची सेवा, लोकांची वळख आनी गांवांपर्यंत पावप, हेल्थ कॅम्प करप, कल्चरल सोशल कॅम्प करप, एक तरेन भारतीय जनता पार्टी आपापले कार्यक्रम करता आसतना सरकारा तर्फे अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्या डिपार्टमेंटांक एक जबाबदारी दिल्ली आसा, जातूंतल्यान तांणी त्या लोकांक, त्या मानकऱ्यांक सगळो आपलो तांचो एक सत्कार करचो, तांची वळख करची, तांणी मोटिवेट बाकीच्यांक करचे ही ह्या विचारधारान जबाबदारी दिल्ली आसा. आतां सत्कार जाले आनी सत्कार जाले तेन्ना एक महिला वेगळ्या वेगळ्या वर्गांतल्यान डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ ITंतल्यान तांणी सत्कार सोहळा आयोजीत करून हाडलो. एक म्हणल्यार आमचे नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत 2047 हे 2014च्यान ही वाटचाल सुरू केल्ली आसा आणि ही वाटचाल इतूच आसा की आपले भारत, आमचे भारत विश्वगुरू जावचे हे विचार धरून ते फुडें वता. तांणी जात पात भेद भाव ताचेर उलयले ना. तांणी विकसित भारत घडयता आसतना चारूच खांब्याचेर घडोवया म्हूण सांगलें, जातूंतल्यान नारी शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 खांब्याचेर बांदीव करून आमी फुडें या आणि ताच्या खातीर वेगळे वेगळे स्किमी, वेगळे वेगळे विचार मांडत गेले. त्या विचारधारान आमी म्हणलें की गोंयांत आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या हातूंतल्यान आमी फुडें आमच्या लोकां कडेन कशें पावूंक शकता. स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना आमची महिलांचो रोल कितें आसतलो, आमचो युवांचो रोल कितें आसतलो, आमचो किसानांचो रोल कितें आसतलो हे वळख करता आसतना आमच्या डिपार्टमेंटा तर्फे खास करून युवकांक आनी महिलांचेर लक्ष घालें, जातूंतल्यान तांकां सशक्तीकरणाची भाशा जेन्ना उलयता खऱ्या अर्थान कशें करचें काय म्हणून. एक पयलें आमी की महिला डिजिटल सशक्तीकरण ही स्कीम काडली. महिला डिजिटल सशक्तीकरण म्हणजे कितें, जातूंतल्यान एक महिला गांवांतली, ग्रामीण भागांतली खंयचीय जाली तिका जेन्ना दिसता की एक स्मार्टफोन आपले भुरगे वापरता आनी आपले वापरपाक त्रास जाता, आपूण मार्केटान वता पूण मार्केटान भाजीवालो कॅश आपल्या कडल्यान घेता, पयशे 100 रुपया 80 रुपया टमाट घेतले, कितें घेतले ती भाजी, पूण आपल्याक ते कुशीकची बायल UPI म्हणटा तेन्ना आपल्याक UPI म्हणजे कशें करप तें कळना. एखादी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटा की आपूण घरांतल्यान पदार्थ भरपूर करपी, नाल्यार बायल मनीस म्हणटली बरी करता आपूण, पूण आपल्याक विक्री केंद्र मेळना. जेन्ना ताका आमी म्हणटा आज टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान मार्केट प्लेस जो स्वता तुमी तुमचो पदार्थ इंटरनेट तर्फे मार्केटिंग करूंक शकतात, हे विविध विचार जेन्ना पळयता तेन्ना आमचे प्रधानमंत्रीचे विचार जशे आसा की फक्त आमचे सिटीनी म्हणजे शहरांनी नाल्यार फक्त आमच्या जाग्या मनशान कोण देश फुडें व्हरचो न्हय, जाल्यार त्या ग्रामीण भागात वचचे, त्या महिलाक पळोवची, त्या ग्रामीण भागाची महिला पळोवची आनी तिका सशक्त करची. आता ही स्कीम आमी ऑलरेडी रोल आउट केल्ली आसा.
त्या माध्यमांतल्यान आता VLE जे आसा विलेज लेवल एंटरप्रिन्युअर्स CSE जे आसा ते एक एक गांवांत वचून पंचायतीकडेच्या त्या पंचायतीकडे उलोवन त्या ग्रामीण त्या भागात वचून त्या महिलांक ही डिजिटल सशक्तीकरण करपाची ताणी सुरवात केल्ली आसा. ताच्या खातीर म्हाका दिसता तुमी ताचो मॅक्झिमम फायदो घेवचो. आमी वयर येताले तेन्ना आमकां बाय करपे ते नागला आपूण मातशें राव आपूण एक द्रोणाचे तुका डेमो दाखयता म्हणून. पयल्या फाटीक गेले जाल्यार ते चालू करताले म्हणजे 2 मिनटां वयर वचून परत येता म्हणून आमी येता म्हणसर ते रेडी आशिल्ले. ताणें ज्या कॉन्फिडन्सान ड्रोन उबारणी केली आणि ताजेर आपले विचार मांडले, कशे लेफ्ट कसो रायट कसो वयर कसो सकयल कसो फोटोग्राफी कसो व्हिडिओ. हांव आयकत उरलो कित्याक आमचे प्रधानमंत्री ड्रोन दिदीची भाशा उलयताले. आमी ड्रोन दिदी करया म्हणून आमी महिलांक ड्रोन दिदी करपाक वताले आणि तातूंतल्यान ऑलरेडी आमची ड्रोन दिदी 2 ड्रोन दिदी आज उत्पन्न जाली. तातूंतल्यान आज तांणी करून दाखयले ही दोनूय चलयां ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ली सांग्या तेवटेंतल्यान. तांणी एक करून दाखयलें की टॅक्नॉलॉजी गांवांत पावना जाल्यार आमी टॅक्नॉलॉजी हाडून घेतले. आमी ताजे विचार करतले आणि व्यावसायिक विचारान ती स्टुडंट्स पण व्यावसायिक विचारान ते आज करतात की फुडें आपलो व्यवसाय आपण करूंक शकता काय म्हणून. आता तुमच्याकडे हांव मांडटा जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात तांकां विचारता तुमी ड्रोन दिदी खातीर डिपार्टमेंट ऑफ IT ट्रेनिंग दितले. तुम्ही शिकूंक सोदतात कोण कोण सोदता हात वयर काडात. फुकट तो कोण कोण सोदता ते हात वयर काडात. हात वयर काढा. हात अशे वयर काढा बसतात अशे दवरले काय करणार. बरें जितले हात पण वयर काढले वचचे पयलीं हांगा नोंदणी करून वचची. एक म्हणल्यार तुम्ही आता चिंतात तुमकां शिक्षण दिलें की तुम्ही जेन्ना स्वता ड्रोन चलयतली आणि तू त्या गांवांत रावपी ताजे भुरग्याक आनी भुरग्या आवयक पळयतली की आपली आवय ड्रोन चलयता तेन्ना एक म्हणल्यार ताका तिका चलयेक अभिमान आसतलो तो आसतलोच. पूण टॅक्नॉलॉजीचो गॅप कमी जातलो कारण तू ड्रोन शिकता शिकता टॅक्नॉलॉजी शिकतली ज्यातून तुम्ही व्यावसायिक मोडांतल्यान फक्त इव्हेंट न्हय शेतीच्या हातून अशे पुलिसेच्या हातून वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंटाचे आसा सेक्टर आसा जातूंतल्यान तुम्ही थंय काम करून आज फुडें वचपाक शकतात. आज गेले ते दीस जे स्प्रे मारपा खातीर आमी मनीस घेवन वताले. आज ती बायल मनीस हांगा रावन ते ड्रोनाक स्प्रे लावन स्प्रे मारीत वचपाक शकता आपल्या शेतान जातूंतल्यान दुसऱ्याच्या शेतांनी बी जे काम जाता आनी ती जोडटाय बी. एक एक आयडिया करपाक एक एक पॉलिसी आमी तयार केली आणि त्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आज IT डिपार्टमेंटान बऱ्या तरेन तुमकां त्या विचारधारान व्हरून फुडें काडपाचो प्रयत्न केला. आज जेन्ना VLE आणि CSE ची उलोवप आशिल्ले म्हज्या हातून आशिल्लें एकूच कितें आपली आमची महिला सशक्त जावपा खातीर आपूण फुडें सरता आनी आपूण सिटीजन सर्वीस सेंटर ओपन करता. पूण काही आमी सर्टिफिकेट जेन्ना सत्कार करताले ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे सत्कार केले. पूण खरें म्हाका दिसता ते कौतुकपार्थ आसा कित्याक सेल्फ हेल्प ग्रुपूय ह्या व्यवसायान येवप CSE जावप आनी लोकांक ती सेवा दिवप. ज्या लोकांक सेवा मेळना आपले उत्पन्न तयार करप आनी ताका सेवा दिवप म्हाका दिसता हातून फक्त जोडपाचें न्हय ते सेवा दिवपाचें एक धोरण आसता आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता आज ते एग्जाम्पल पळोवंक मेळ्ळें. आज आमी पर्यटनान पळयता आसतना गोंय क्षेत्र आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणून आमी सुरवात केली 2022च्यान. फक्त दर्यादेगेक आमी पर्यटन पळोवचें न्ही जाल्यार ग्रामीण भागांनी या आणि ह्या बाजूंतल्यान ग्रामीण भागांतल्यान येता आसतना आमी एकादश तीर्थ स्पिरिच्युअल टुरिझम एडव्हेंचर वेलनेस हे ग्रामीण भागांत जावचे आनी सुरवात केली. आता सुरवात करतलो आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. आज 3 जी आमची आई आयली तांबडी सुर्लाची तिकेर वचपाचो आसा च्या घेवपाक तिका सांगलें लास्ट टायम येता सो ती म्हाका विचारचे पयलीं तूं केन्ना येतलो हांवें तिका सांगलें येता थोड्या दिसांनी. ही आज होमस्टे त्या गांवांत करतात जातूंतल्यान होमस्टे म्हणजे कितें. होमस्टे म्हणजे कितें होमस्टे म्हणजे तुमच्या घरांतलो 1 रूम ते 6 रूम तुमचे घर आसा त्या प्रमाणे
तुम्ही टुरिस्टांक ओपन करून दिवंक शकता, जातूंतल्यान टुरिस्ट येतलो, तुमच्या रुमान थंय रावतलो, तुमचे खाण पदार्थ जेवतलो, तुमची राहणी थंय रावता आसतना तुमचो संस्कृतीक मळ, बाकीचे कल्चर, बाकीचे सगळ्यात पळयतलो, तुम्ही गांवांत थंय वचून त्या लोकांक ते सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन बाकी कडेन वळख करतली, तांचे मसाले, तांचे हँडीक्राफ्ट घेतले आणि त्या एरियेतल्या सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो हे विचारधारा करून होमस्टे पॉलिसी काढली, जातूंतल्यान 2 लाख रुपया पर्यंत आमी 100 घरांक जे ग्रामीण भागात आसा म्हणजे काणकोण ते पेडणे, कोस्टल बेल्टाक न्हय, कोस्टल बेल्टाक ऑलरेडी आशिल्ल्यान तेवटेन सुरवात जावची म्हणून सुरवात केल्या. तिनूय आज सत्कार मुर्तीक आज सर्टिफिकेट दिल्या. सर्टिफिकेट दितकच डायरेक्टराक पळयत जाल्यार सर्टिफिकेट दिली ती बरी आसा, ती तांबडी सुरल्याच्यान आयल्या, पयशे केन्ना मेळटले काय म्हणून. तर म्हाका म्हणटालो 3 दिसांक मेळटले. सो फुडल्या विकान तिगांकूय अकाउंटाक 2 लाख रुपया ट्रान्सफर जावन तुमकां तुमचे पयशे मेळटले. जातूंतल्यान तुम्ही होमस्टे फुडें व्हरपाक शकता. आनी आमी इतलें रावले ना, आमी Airbnb, मेक माय ट्रीप हे तुमी वेगळे वेगळे वाचता आसतले. तांकां सगळ्यांक हाडून रूम कसो आसचो, ट्रेनिंग कितें दिवचें, गेस्टा कडेन कसो वेव्हार आसचो, हे विचार सुद्दां स्किलिंगा खातीर आमी तांचे कडेन तयार केल्ले आसा. जातूंतल्यान तुमी फक्त हय म्हणपा जाय, बाकीचे सगळे आमी तयारी दवरिल्ली आसा तुमकां तयार करपाक. कित्याक गोंयाच्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विकसीत गोंय करतले तेन्ना नारी शक्तीचो आस्पाव भरपूर आसा. आमी परवडच्या भागांत जावं आल्दोना पळयता, आमी आमचे महिला शक्ती सदांच म्हणटा कडक आसा सारकी, उलो मारलो की आसता, केन्नाय कितें आसल्यार समजून घेता, बऱ्या वायटाक उबी रावतात आनी तीच एक शक्ती घेवन आमी फुडें वता आमची कामां करपाक. आमच्या क्षेत्रांत पॉलिटिक्स म्हणटकर चॅलेंजीस भरपूर आसतात. ते डिपार्टमेंटान आसूं, गव्हर्मेंटान आसूं, MLA म्हणून आसूं, ZP आपले म्हणून आसूं, सरपंचाक आपले आसूं, पंचायत मेंबराक आपले म्हणून आसूं, सगळ्यांक आपापले चॅलेंजीस असतात. पूण त्या चॅलेंजीसान महिलांनी आज प्रेझेंट दवरिल्ले आसा आनी बऱ्या अर्थान काम करतात. आनी ते आज गोंयभर आमी पळयतात, तातूंतल्यान गोवा पंचायत महिला अभियान म्हणून म्हणात, नाल्यार आमची विवो IDAची म्हणात, रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन न जावन काम करपाची पार्ट आज महिला फाटल्यान ना. महिलांक पावल फुडें काडिल्लें आसा आनी तांकां कोणूच आडावंक शकना. आज नारी शक्ती, खरी शक्ती तुमी दाखोवन दिल्ली आसा. तुमी स्वता ताळयो मारा. आज अवेरनेस प्रोग्राम दवरल्या, हांव फक्त टॉपिक वाज उलयतां. आज अवेरनेस प्रोग्राम दवरल्या सेवा पखवाडाचे प्रेझेंटेशन तेन्ना आमी पावले सायबर सेक्युरिटीचेर. सायबर सेक्युरिटीचें प्रेझेंटेशन फुडें दितलोय बी होमस्टेचेर बाकीचे विविधाचेर जातले, पूण सायबर सेक्युरिटीचेर तेन्ना मातशें लक्ष ताजेर दवरा, कान ताजेर दवरा. त्या टायमार हेलो येता घरान सांगनाकात आनी मातशें राव आनी लक्ष दवरनाकात, कित्याक सायबर सेक्युरिटी ही खूब म्हत्वाची आयच्या जगात. एक कोण तरी फोन मारता आनी सांगता तुका 1 लाख रुपया अकाउंटाक घालपाक जाय, मातसो तो नंबर दी म्हणून. तो नंबर दिलो की तो 1 लाख घालपाचें सोड, तुज्या अकाउंटाक कितें आसा ताज्या अकाउंटाक चल्लें. पुलीस कंप्लेन मारच्या पयलीं ताज्या अकाउंटा वयल्यान नाच जालें. हांव पळय देवेन बसला थंय, तो पुलीस तो म्हणटलो सारकें आसा म्हणटलो. पूण अशे महिला ओव्हरनायट जेन्ना वता आनी खंयचेय हाका बटन दामता, एक सादी मेसेज येता, तूच लक्की पर्सन, तुकाच गिफ्ट लागला म्हणून. म्हणजे सगळे इतले लोक आसा तुकाच गिफ्ट लागले म्हणून कोण धाडटा. हे लिंक प्रेस कर म्हणून. ते लिंक त्या महिलान प्रेस केलें, तुजे अकाउंटाचे सगळे पयशे वतात ते दुसऱ्या अकाउंटाक वता. जितली टेक्नॉलॉजी फुडें वता तितली टेक्नॉलॉजी खतरनाक. खतरनाक कित्याक वापरून कळना जाल्यार खतरनाक, वापरून कळटा जाल्यार बेस्ट. म्हाका दिसता हे सायबर सेक्युरिटीचे प्रकरण जे आसा ते आमी स्वता समजून घेवपा जाय, कित्याक त्या हातूंतल्यानूच फुडली वाटचाल टेक्नॉलॉजीचीच आसतली. फुडलो आतां AI आनी व्हडले व्हडले शब्द येवंक लागला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बी. त्या काळान पावता म्हणल्यार आमी मनीस जाय पडटले काय ना, हो सरकाराक प्रयत्न करता कशे विचार करपाचे, एम्प्लॉयमेंट कशें तयार करपाचे. कित्याक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान आनी एक मनीस तयार केलो, जो मनीस न्हय पूण तकली आमचीच. सो ताका लिवूय लागना, ताका आयतारूय लागना, ताका रातूय लागना, ताका सकाळी लागना, तो चालूच आसता 24/7. आता ताजे कडेन कॉम्पिटिशन आमी करतले जाल्यार आमी तितकोच अलर्ट रावचे पडटले. आनी हे सगळे सत्कार करता आसतना एक खास करून सत्कार एक टुरिझम डिपार्टमेंटान केलो, तो म्हणटा तो लायफ गार्डनचो. पुलीस कोविडान काम केलें, दोतोरान कोविडान काम केलें जाल्यार तांचे केन्ना वळख कोण करीत ना, आमी ताका अनसंग हिरोज म्हणटा. तशेंच हे लायफ गार्ड
दीसभर वतान तळमळत असतात आणि एकूच असता की कोण बुडटा जाल्यार ताका वाचोवपाक. ह्या दृश्टीन लास्ट 2 वर्सांक आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे जवळ 900 लायफ वाचयल्ले आसा जे पर्यटकांचे ना जाल्यार 900 ड्रावनिंग जातली आशिल्ली. ते 900 लायफ जे वाचयले तातूंत प्रामाणीकपणान जे लायफ गार्ड आमकां नांवां मेळ्ळी तांचो आज डिरेक्टर ऑफ टुरिझमान जो आज रिकमेंड केले तांचे आज सत्कार जाले. तातूंत खास करून वळख म्हणजे तातूंतय महिला आसात. म्हणजे महिला खंयच फाटल्यान ना आणि महिला आज फाटल्यान रावना. तुम्ही आज सगळीं आसात ती आज हांगा म्हणटली की सेवा पखवाडा करता आसतना आमचे कार्य कितें आमी करपाक जाय काय. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ IT हे जातूंतल्यान जितले आज एग्रीकल्चर पॉलिसी काढली. नवे एग्रीकल्चर कशें करप तें सांगलें. आंब्याचें व्हडलें झाड धाकटें करून पीक कशें दिवप तें शिकोवंक जालें. वेगळे टेक्नॉलॉजीच्या नुसार विविध विचार फुडें वचत आसा. सरकार डबल इंजीन सरकार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी थंय आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्याय जोड पावल्यान जाता इतलो मॅक्झिमम बेनिफीट आज सरकाराक गोंयां मेळिल्लो आसा. परवरी आमकां आज फ्लायओव्हर चालू आसा. थोडे दीस त्रास जातले खरें पूण थोड्या दिसांनी जे तुका सवलत मेळटली कनेक्ट करपाक पूण पेडणेच्यान काणकोण ते 2 वयल्यान गेले सकयल गेले वयर गेले सकयल गेले काणकोण पावले थंयच्यान सुटले परत पेडण्या पावले. ह्या स्पिडीन जेन्ना वता खुबश्यो गजाल्यो प्रोग्रेसीव जातात. स्टेट फुडें सरता, राज्य फुडें सरता आनी आमकां आज कितें आसा कोण म्हणटात आमकां हें नाका कोण म्हणटा आमकां तें नाका. म्हजो सगळो प्रश्न आसा जाय कितें काय आमचे भुरगे आज भायर शिकतात ताचे पेक्षा गोंयांत शिकिल्ले बरें न्ही काय. आनी गोंयांत शिकतले जाल्यार तशे प्रकल्प येवचे काय ना हाजेर सविस्तर विचार करून येवचे काय ना हो एक माध्यम आमी क्लियर करपाक जाय. कनेक्टिविटी खातीर आमी आज ग्रामीण भागात भरभर फायबर व्हरतात. वायफाय ओपन चालू केले. BSNL टावर IT डिपार्टमेंटान चालू केले. तशेंच टुरिझम डिपार्टमेंटान विविध गोवा BONBची ग्रामीण भागात पावपाचो प्रयत्न केलो. येता त्या दिसांनी खुबशे नवे विचार नवे पॉलिसी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्यो स्किम्स तयार जातल्यो. तुमच्या कडेन फक्त एकूच उलो मागता की जितले आयचे आज बसल्यात लोक तांणी जांचो सत्कार पयलो तो सत्कार तुमकां मोटिवेट करपाक जाय तुमकां इन्स्पायर करपाक जाय. ज्या लोकांचो सत्कार जाला दे आर इन्स्पिरेशन टू ऑल ऑफ यू. स्टार्टअप्स म्हणून जे आसा की भुरग्यांचे आनी सगळ्यांचे स्टार्टअप आमी आज IT डिपार्टमेंटा तर्फे वळख केली. तुमी पयलीं आतां वेगळी भुरगीं नेणटी जाणटी सगळीं आयलीं ज्यांचे स्टार्टअपान आमी सत्कार केलो. कित्याक केलो तांणी एक जाग्यार रावले ना. खंयचोय वेवसाय सुरवात करपाक चॅलेंजीस भरपूर असतात. पयशे हातान ना धंदो कसो सुरू करूं वेवसाय करतलो हातान पयशे जाय गो पयशे दितले खबर ना आपल्याक बँक दितले खबर ना पिशींतल्यान आपल्याक उरतले काय ना ते खबर ना कोणाचे लोन घेतलो दिवपाक जाय ते पावतले खबर ना जाल्यार आपूण सशक्त कशी जातली जो पर्यंत हो विचार तुम्ही धरना त्या विचारधारान खुबश्यो गजाली सॉल्व जातात. आपूण सशक्त जावपाक आपल्याक अशें जाय तें करपाक कितें जाय. आमदाराच्या नात्यान हांव आसा ह्या 2 डिपार्टमेंटाच्या नात्यान हांव आसा मंत्री म्हणून आमचे डायरेक्टर आसा आमचे सरपंच आसा पंचायत आसा स्वयंपूर्ण मित्र आसा. स्किमीचो फायदो घ्या. स्किमीचो फायदो घ्या डिपार्टमेंटाचे ते तुमचे घर आवाज प्रधानमंत्री आवाज योजना धरून आज आमी सांगिल्ल्यो स्किमी सगळ्या स्किमीन तुमकां फुडें काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ते समज करतले जाल्यार दोनी हात वाजल्यारूच ताळी वाजतात आनी ती ताळी वाजोवपाक आमी हात वयर काडिल्लो आसा. तुमी काडटले काय ना हय की ना हात वयर काडा. सगळ्यांचे दिश्टी पडटले पहिला. आता एक हात काढला सारखो न्हय ताणें देशाक केन्ना फुडें व्हेलो ना. दोन्ही हात वयर काडले. म्हाका दिसता आयच्या दिसाक तुम्ही सगळ्यांनी ज्या तरेन सेवा पखवाडा कार्यक्रमात तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थिती लायल्या तातूंत तुमकां सगळ्या मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचे जितले सत्कार जाल्या आनी सगळ्या सत्कार मुर्तीक मनांतल्यान अभिनंदन करता. सगळ्यांक मागता की सगळ्या सत्कार मुर्ती एक रावंड आमी ताळयो मारून तांचो करपाक जाय. आनी विकसीत भारत घडयता आसतना तुमच्या ह्या
सगळे सहकार्य आसतलो, जाणट्यांचो आशीर्वाद, आमच्या आई भयणींचो तेंको, भुरग्यांचो तेंको सगळ्यांचो आसतलो अशी आशा बाळगिता सुवर्ण गोंय करता आसतना जंय टेक्नॉलॉजी जायत पडटली, टुरिझम जायत पडटले, जंय सगळे सिटीजन स्वता आपूण आपली वाटचालीन आपलो गांव फुडें कसो वतलो आनी आपूण कशे प्रॉस्पर जातले ह्या विचारधारेन गोंय फुडें व्हरपाचो सगळे प्रयत्न करतले अशी आशा बाळगिता, तुमचे कडेन आवाहन करता आनी मी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.